नमस्कार. आज सद्याक हांगा कोवळे पंचायत आनी बांदोडा पंचायत मेळोन कोविड-19चेर एक डिसिजन आमी घेतलां तें लोकां मुखार हाडूंक सोदता. आयज सगळे पंचायती एक जावन मडकयच्यो सय पंचायती एक जावन आमच्या आमदारा कडेन मिटींग जाली. आमी लॉकडावना विशयी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आनी तेणी सांगलां आमकां की जें तुमी लॉकडावना डिसिजन घेतलां त्या डिसिजनाक आपलो तुमकां पुराय सपोर्ट आसतलो आनी आसाय बीन. सो आयज आमी लॉकडावन सद्याक बांदोडा पंचायत आनी बाकीचे हेर मडकयच्यो 6 पंचायती जी कोवळे पंचायत आमच्या वांगडा आसा हे सगळे पंचायतींनी लॉकडावन डिसायड केला. फाल्यां सकाळीं म्हणजे 7 ते 11 हो जो कोण एसेन्शियल कितें जाय भाजी म्हण ग्रोसरी म्हण आनी मिल्क ही 3 वरां सकाळीं ह्यो गोश्टी उगड्यो दवरतले आमच्या सय पंचायतींनी आनी बाकीचो सगळो जो वेव्हार आसा तो बंद आसतलो. आनी तेजेर आमी स्वताक सरपंच आमी वचून लक्ष दितले की तेणी बंद केला. तशेंच हांव तेंचे कडेन मागता सगळ्यां कडेन की ज्यो गोश्टी आमच्या हेजे भायर आसा त्यो तेणी बंद दवरच्यो. एकठांय गर्दी करची न्ही आनी लोकांनी शक्यतो घरान रावचें आनी तांकां कितें काम पडटा एमर्जन्सी काम आसता तेणीच घरा भायर सरचें. 13 तारीख आमी लॉकडावन करपाचो विचार केला आनी गरज पडली जाल्यार जर इम्प्रुवमेंट दिसलें जाल्यार मे बी आमी एक्सटेंड करूं शकता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आज जागतीक महामारी पुराय जगभर पसरिल्ली आसा कोविड-19च्या रुपान. फाटल्या मार्च 22 सावन आमी सगळे पंचायती एका हातान हात घालून खरें म्हणल्यार कोविड-19 ह्या व्हायरसा आड झगडपाचो प्रयत्न आमी खूब केलो. त्याच बरोबर सेकंड फेज जी कोविड-19ची आयली ती अशी आयल्या की खरीच खूब डेंजरस जाल्ली आसा. आनी आतां तर अशें जावपाक लागलां की घराघरांनी पेशंट सापडपाक लागल्या. अश्यो गोश्टी आढळून येवपाक लागल्या की थोडे पेशंट डिटेक्ट जाले आनी थोडे डिटेक्ट न जाल्ल्या कारणान असिम्पटॅमॅटीक आशिल्ल्या कारणान लोक ते रस्त्यार भोंवता. अशा कारणान दुयेंस चड फावरपाचे चड चान्सीस जाल्या आनी लोक चड अफेक्टेड जातले ह्या भंयान आज आमकां दिसलें की आमी आमच्या वाठारान जशें बांदोडचे सरपंच राजेश बाबान सांगलें की आमी एक लॉकडावन घेवचो. आमी शॉर्ट लॉकडावन घेता सद्या इतल्याच खातीर की भिवपाची गरज ना. हो विशय मुखार व्हरता आसतना साखळी वाडत गेल्ली आसा, चेन वाडत गेल्ली आसा. ती चेन जर तोडटले जाल्यार लोकांनी घरान रावप तितलेंच गरजेचें आसा. म्हणून आमी एक हो बारीकसो लॉकडावन घेवपाक सोदता. लॉकडावन आसतलो 6 तारखेच्यान म्हणजे फालच्यान 13 तारीख पर्यंत सकाळीं 7 ते 11 पर्यंत ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा ती दुकानां ओपन दवरपाक शकतली जशी सरपंच राजेश बाबान सांगलां. हें जर आमी केलें जाल्यार एक अशी गोश्ट जावंक शकता की जे कोण कोविड-19 व्हायरसान अफेक्टेड आसा ते जर घरान उरले जाल्यार ताजे तो फावरप आनी चड मोठ्यान भायर वचप हाजें बंधनकारक जावंक शकता. ही रास्त मागणी आसा आमची, पूण तुमी ती उचलून धरतले आनी आमच्या ह्या उल्याक तुमी फाटबळ दितले. लॉकडावन 6 तारखेच्यान आमी 13 तारीख पर्यंत योग्य तरेन पाळटले अशी हांव तुमचे कडेन आस्त बाळगितां.